आमकां आज 5ची अपॉइंटमेंट दिल्ली, पूण 5ची अपॉइंटमेंट तुमी पळयला आतां कितलो लेट जालो तो. आमी सगळीं जाणां मेळपाक आयिल्लीं, कित्याक आमी 4.5 वर्सां जेन्ना आतां पळय जे फाटल्यान फुडल्यान धांवता हे लिडर जेन्ना गायब आशिल्ले, 4.5 वर्सां BJP कडेन झगडपाची आमी आशिल्लीं. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पळय प्रोटेस्ट जाले, जितले पळय इश्यूज घेतले आमी घेतले. 4.5 वर्सां हे काँग्रेस पार्टी आज जे ऑर्गनायझेशन म्हणटा हांचे कडेन जे म्हणटात पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कडेन 40 लिडर तयार आसात म्हणटात पळय, हे आमचे कुस्तार. आमी मेल्या 4.5 वर्सां आपलो संवसार आपलो धंदो सोडून 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिली. आमी ऑर्गनायझेशन केलें, 10 ZP खातीर काम केलें, 1 MP खातीर काम केलें. म्हणून आमी आमच्यो सगळ्यो ज्यो पळय आसात कितें मांडपाक आयिल्ले. आनी तेन्ना आमकां हांगा MK शेखान भायर येवन सांगलें की सस्पेंडेड आसा तांकां मेळना. पूण हांवें विचारलें सस्पेंडेड आसा तांकां मेळनात आमकां, जाल्यार आमकां लेटरूय दिवना काय दिवना, आमकां खबरूच ना कित्याक सस्पेंड केलां. म्हणटकीर ते मागीर दितले म्हणपाक लागले. म्हणटकीर म्हाका स्वताक दिसता, म्हाका बाकीच्यांचें खबर ना, म्हाका स्वताक दिसता की आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज करतालीं. ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट खंयचोय मिनिस्टर आसूं हांव वचून आवाज करतालें, हे गोंयकारांक सपोर्ट करतालें. हे मे बी काँग्रेस पार्टेक म्हजें आवडनासतलें म्हणून तांणी म्हाका सस्पेंड केला म्हणून सांगलां. वचून सस्पेन्शन लेटर दिवना, कित्याक म्हाका खबर आसा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कांयच करूं ना. आनी हांव इतलेंच सांगता की हांव फक्त मेळपाक गेल्लें की हांवें 4.5 वर्सां कितें काम केलें. आनी आज जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका सस्पेंडेड केलें, ताणी नांवूय सांगूना, कित्याक केलें तेंय सांगूना. आनी आमी आतां हांगा आयिल्ले पळय बाकीचे जशे पळय फाटल्यान धांवता ते टिकेटी मागपाक येवून आशिल्ले. आमी मांडपाक आशिल्ले. पूण जर पार्टेक आमचें आयकून घेवपाचें ना, ज्या दिसा आमी रेजिग्नेशन दिलें त्या दिसाच्यान आतां पर्यंत खंयचेच लिडरान आमकां कॉन्टेक्ट करूं ना. म्हणून आमी आज मेळपाक आयिल्ले. पूण पार्टेक जर आमची किंमत ना जाल्यार आमकां फुडें आमचो विचार करचो पडटलो. आज आमी ताका सांगपाक गेल्ले की कशें आमी ऑर्गनायझेशन केलें किंवा आमी फुडें इलेक्शनाक कशी वचपाची आसा, कितें केलां आमी 4.5 वर्सां, हें जर तांकां आयकूनच घेवपाचें ना आमी आनी कांय सांगपाक शकना. न्ही 4.5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जातकीर गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेलो तेन्ना लिडर वयले तुमी पळयलां आसतलें काँग्रेस पार्टीन आमचे सारके जी यंग आसा तीच आशिल्ली, जे कॅन्डिडेट आशिल्ले 22चे आमी केल्या. हे लिडर नाशिल्ले. ZP इलेक्शनाक किंवा MP इलेक्शनाक हांव वाळपय जावं, सावड्डे जावं, धार बांदोडे जावं, मडकय मतदारसंघात मडगांव खंय आपयता थंय काम केलां. 4.5 वर्सां काम हांवें मरून केलां जेन्ना गिरीश चोडणकर नाशिल्लो. आनी आमचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमी विचारपाक सोदतालीं गिरीश चोडणकराक जर तुमी हाडला एज अ प्रेजिडेंट जाल्यार जो रेजिग्नेशन 2-3दा दिल्लो तोच मनीस कित्याक एक नवो फेस काँग्रेसीन कित्याक दिवना. काँग्रेसी कडेन नवो फेस ना काय तुमी अशें चिंततात की गिरीश चोडणकर इलेक्शनाक वचपाक बरो आसा मागीर तो रिजायन जाल्यार जाता. हें विचारपाक आमी गेल्लीं, आमकां विचारपाक ताणें मेळपाक दिवना. म्हणजे ताणें सांगलें 1 to 1 उलोवपाक सोदता. आमी 1 to 1 उलोवपाक येवून आशिल्लीं हांगा. आमकां टिकेटी नाका तुमचे कडेन आनी कांय नाका. आमी आमकां कितें जालां, आमी कितें मागपाक सांगपाक सोदता हें मांडपाक आयल्या. म्हजे बरोबर म्हजे PCCचे आशिल्ले मनीस, ब्लॉक प्रेजिडेंट आशिल्ले, इलेक्टेड ZP आशिल्ले. जर तुमी इलेक्टेड ZP, PCC आनी ब्लॉकाचे जर प्रेजिडेंटाक हें करना जाल्यार आनी कितें सांगतलीं. आमी वेगळो विचार करपाचो अजून विचार करूं ना. पार्टेक जाय जर दिसता मनीषा उसगांवकारान 4.5 वर्सां काम केलां, खरेंच पार्टे खातीर काम केलां, तांकां जर फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक मनीषा उसगांवकाराच्या आनी ताचे टिमीची गरज आसा पार्टेन सांगचें, ना जाल्यार मागीर फुडलो विचार करतले आमी. 4.5 वर्सां तुम्ही काँग्रेसी खातीर काम केलें, पूण आतां तुमकां स्टॉप केलें काम करपाक काय कितें जालें? आतां स्टॉप केलें म्हणजे आतां पळय खंयच्याच मिटिंगेक गिरीश चोडणकर प्रेजिडेंट जाल्ल्या कोणाचोच कॉल ना. कोणाच्याच खंयच्याच मिटिंगेक आमकां आपयनात, कांयच काम दिना. म्हण आमी खरं पयशे परस स्वता तरी काम केल्लें बरें न्ही. गिरीश चोडणकराक तुमी केन्ना पासून वळखता? गिरीश चोडणकर कितले वर्सां काँग्रेस पार्टी आसा? न्ही, गिरीश चोडणकराक आमी पयलींच्यान वळखता आनी गिरीश चोडणकर कितलेदा रिजायन जालो तेंय आमकां खबर आसा. प्रत्येक इलेक्शन जातकीर तो आपली हें सोडटा आनी कात सोडून वता म्हणटा पळय तसो तो सोडून वता, हेंय आमी पळयलां. म्हणून आमी कितें म्हणटा नव्या कोण्या मनशाक, कित्याक तो इलेक्शन जातकीर भिता आनी गायब जाता. असो मनीस दिया, एक नवो स्ट्रॉंग यूथ दिया आमकां पार्टी प्रेजिडेंट जो ऑर्गनायझेशन वतलो. आमी अमकोच म्हणना पूण नवो फेस दिया हें आमी मागणी करतालीं न्ही.
तुम्ही चिंता कितें मिनींग कितें हय. आम्ही इतलेच सांगता आम्ही जेन्ना सांगिल्ले फाटल्या हाका आमी सांगिल्ले जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जाल्लो ताका काडून आशिल्लो किंवा ताजी खुर्ची कोणें ओडून घेवन आशिल्ली तो आपल्या कडेन जायना म्हणून तीन रिजायन करून वता आनी परत जायना आशिल्ल्या मनशाक हाडून बसयता तेन्ना गोंयचो लोक ताजेर कसो विश्वास दवरतलो Do you accept him as a president at the moment? आ Do you all accept him as a president at the moment, DPCC? कोण म्हाका म्हणटा तूं तुका हांव कोणा पळयतोय हांव सांगता न्ही नवो दिया यूथ दिया कित्याक काँग्रेस पार्टी कडेन कोण नवो यूथ ना जो मनीस जायना म्हणून वता एक नॅशनल पार्टी गोंयांत जर 10 झेडपी तयार जाता एक MP येता आमचे कडेन कित्याक ना दिया आशिल्ली कितलीशीच नांवां गेल्ली एस्परंट नांवां कितलीशीच गेल्ली मग आमकां जर जनरल सेक्रेटरीक तुमी कॉन्फिडन्सान घेनासतना वयल्यान जर आदेश हाडटा आमकां कळना हें सगळें कित्या खातीर करतात ते